नव्या आमदारांमध्ये विरेश बोरकर सोडल्यार 39 आमदार करोडपती आसा. हातून मायकल लोबो आणि डिलायला लोबो पहिल्या क्रमांकार येता. गोय विधानसभेची 40 सिटां, हातून सांत आंद्रेचो नव्यान निवडून आयिल्लो आमदार विरेश बोरकार सोडल्यार उरिल्ले 39 आमदार करोडपती आसात. हातून 30 आमदारांकडेन म्हळ्यार 75% आमदारांकडेन 5 कोटी परस चड मालमत्ता आसा. 22 आमदारांकडेन म्हळ्यार 55% आमदारांकडेन 10 कोटी परस अधिक मालमत्ता आसा म्हण माहिती नॅशनल इलेक्शन वॉच वा एडीआरचे समन्वयक भास्कर आसोल्डेकार हांच्यांनी दिल्या. ह्या फावट विधानसभा वेंचणुकेन 19 नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ली. ह्या सगळ्या मदीं करोडपती आशिल्ल्या आमदारां मदीं पयलें नांव येता मायकल लोबो आनी डिलायला लोबोचें. उपरांत डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांचो क्रमांक लागता. जेनिफर आनी बाबूश मॉन्सेरात ह्या जोडप्याची मालमत्ता चड आसा. उपरांत विजय सरदेसाय, रुदाल्फ फर्नांडीस, युरी आलेमांव, निलेश काब्राल आनी दिव्या राणे हांचो पयल्या 10 जाणां मदीं आस्पाव जाता. विधानसभेंतल्या 16 उमेदवारांची गुन्हेगारी फाटभूंय आसा. हातून 13 म्हळ्यार 33% उमेदवारांचेर गंभीर गुन्यांव दाखल जाला. पयल्याच यत्नान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार विधानसभेत पावला. विरेश बोरकार हांची मालमत्ता 8,21,155 आसा. विरेश बोरकार हे सगळ्यांत कमी पिरायेचे आमदार आसा. 27 आमदारांनी पदवी आनी ताच्या परस चड शिक्षण घेतिल्लें आसा. हातून एक आमदार 8वी पास आसा. 10वी मेरेन शिक्षण घेतिल्ले 6 आमदार आसात. 12वी शिक्षण घेतिल्ले 6 आमदार आसा. पदवी घेतिल्ले 13 आमदार आनी उरिल्ले प्रोफेशनल आसा. हातून 3 जाण आमदार डॉक्टर आसात. RDX ब्युरो रिपोर्ट.